तांबड्या केळ्याचे 2 मोके आपल्याक कोणी तरी दिल्ले. आपूण ते रोयले. ह्या 2 केळी वेल्यान 200 केळी जाल्यो. कांय केळी आपूण हेर शेतकारांकूय वाटल्यो अशें हेमंत सामंत सांगता. म्हाका ती तांबडे केळीचो मोको 2 मोके मेळ्ळे म्हाका खंयच्यान तरी, आनी तांचे नंतर हांवें ती स्पेशल 2 मक्या पासून हांवें आज पर्यंत जवळ जवळ 200-300 मके तयार केले. आणि जे आमचे ते शेतकरी किंवा बागायतदार आमचे मित्र आसात न्ही तांकां एक रोपो दिलो हांवें, आनी ह्या केळीचो प्रचार केलो आनी प्रसार केलो. कोणाकडल्यान एक पयसो घेवना, पूण कितें आसा, ह्या केळीचो प्रसार गोंयभर जावचो ही म्हाजी सुप्त इच्छा आशिल्ली. तांबडी केळी खावपाक बरी, ते बगर ती भलायकेकूय बरी. ही केळी केरळांत पळोवपाक मेळटात. गोंयांत अशे तरेची केळी कोणेच पळोवंक नाशिल्ली. आपल्याक ती मेळ्ळी, आपूण ती रोयली आनी हेरांकूय वाटली. ही केळी न्ही स्पेशल हलव्या खातीर स्पेशल हलवो जाता. भितरलो तो बोळ आसा न्ही, बोळ म्हणजे भितरले साल काडल्या नंतर आमच्या ह्या केळ्याचो तो धवेसार आसता, पूण ती पिकले नंतर तांबडोसो आसता भितरलो, आनी तो स्पेशल आनी चिप्स आनी हलवो करपा खातीर हेचो सामको मोठ्या प्रमाणान उपयोग जाता सामको. बाकीची केळी आसात आमच्यो, बाकीच्यो वरायटी आसात आमच्या बागायतीन, पण ह्यानी म्हाका प्रसिद्धी खूब दिली ह्या तांबडे केळी सामकी. आरोग्याक कसो कशी आरोग्याक बरीच, आरोग्याक केळी बरी. कित्याक म्हाजे बाबा आसा न्ही ते सुद्दां खातात ही केळी सामकी एकदम बरी. कांयच ते भितर हानिकारक अशी कांय ना सामकी. ज्या मनशाक आपूण ही केळी दिली त्या मनशा कडल्यान आपल्याक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. दर एकल्यान आपल्याक फोटो मारून धाडलो. हीच म्हजी उपलब्ध. एक प्रगतीशील शेतकार म्हण ही म्हजी वळख. एका वेगळ्या तरेच्या केळ्यांचो प्रचार आनी प्रसार करपाची संद मेळ्ळी. हीच म्हजी व्हडविकाय अशें हेमंत सांगता. तांबड्या केळ्यांच्या पिकावळी वांगडा हेर पिकावळीचें उत्पादन तो घेता. अंदू 70 चाफ्यांची झाडां ताणें आपल्या बागायतींत लायल्यात. एक चाफे 3 रुपयांनी विकता. तशेंच ह्यान फुडें निरफणसाचें उत्पादन तो घेतलो अशें तो सांगता. पोरूच्यान हांवें चाफ्याची कलम लायल्या, 70 काय चाफ्याची कलम लायल्या. कोणें म्हणटाले कितें, अरे चाफी, पण चाफ्याक आज न्ही सामको पेज्जाद डिमांड आसा. 3 रुपयान एक चाफें वता होलसेलान. दिसाक एक 200-300 जर तुमकां चाफी मेळत न्ही, 500 रुपया तुमचे कोणीच व्हरना सामके. तो एक मोठो प्रयोग केला हांवें सामको, आनी तो सक्सेस जालो म्हाजो. आनी तेजे नंतर आनी दुसरें फार्मींग करपाचें ठरयलां हांवें, निरपणसाचें. तुमकां खबर आसा निरपणस म्हणटात तो आज एक भांगर जाल्लें आसा. निरपणस मेळना. 150 रुपये किलो एक निरपणस. पण तो जर 1.5 किलो 2 किलो जाय 300 रुपया एका निरपणसाचे मेळटात. इतलें उत्पन्न खंयच्याच झाडा पासून मेळना. म्हणून हांवें जवळ जवळ 50 निरपणसाची रोपां हाडून दवरलेलीं आसा. आनी ती आतां तो कल्टिवेशन करतलो आतां थोड्या दिसांनी. खरें म्हणल्यार गोंयच्या तरणाट्यांनी नोकरी, ज्यांकां नोकरी मेळटा न्ही तांकां बरीच खबर, पण नोकरी मेळून सुद्दां तरणाट्यांनी ह्या बागायती देंवपाचें हें कितें म्हणटा तें अजरामर उत्पन्न आमचें. कोरोना काळान आमकां जर कोणी साल्वार केलें, ह्या बागायतीन साल्वार केलें. आमकां खंयच अन्न मेळनाशिल्लें, कांयच मेळनाशिल्लें, तेन्ना ही बागायतीन आमकां सगळें साल्वार केल्लें आसा. म्हाका एक मोठो सन्मान मेळ्ळो म्हणटात तो, म्हाजें शेतकी खात्यान खंय तरी म्हाजें कॉन्ट्रिब्युशन पळयलें बागायती क्षेत्रान, आनी म्हाजें नांव राज दरबारान तेणी धाडून दिलें. खंय हांगा काबो, थंय म्हाजो सत्कार जाल्लो आसा. ती सर्टिफिकेट आसा, तुमकां दाखयता हांव मागीर. राज दरबारान. हय. आज कोणशे निरंकाल हांगा आसा. तुमी पळयता की सरकार सदां सांगता की तुमी आत्मनिर्भर जाया. जे लोकांनी हांगा शेती वेवसायान उतरले आत्मनिर्भरा खातीर अशे शेतकरी आसा कितलेच राज्यांत आपल्या गोंयांत गोंयभर. जेन्ना असोच एक कोणशे निरंकाला आमी जे हेमंत सामंत आसा तेणी आज कितलीशीच पीक घेतलेली आसा. तुमी पळयता आज आमी कोणशे निरंकाल हांगा आशिल्ले हेमंत सामंतागेर हो एक सामाजीक कार्यकर्ताय आसा जो समाजा खातीर भरपूर आपलें योगदान दिता. असो हो हेमंत सामंत कोणशे निरंकालचो तो आयज वेगवेगळे पीक घेवन प्रसिद्धीक आयिल्लो आसा. कोणशे निरंकालच्यान गोमंतका खातीर एकनाथ खेडेकर.